Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. रॉय रवी नाईक आणि रितेश रवी नाईक ह्या दोघांचो भारतीय जनता पार्टीन रितसर प्रवेश केलो. कारण एक बरेच दीस दिसताले तांकां की भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करपाक जाय म्हणून, पण एखादो प्रवेश करपाक सुद्धा योग येवचो पडटा आणि त्यामुळे आज बऱ्या तरेचो योग आज त्यांचो प्रवेश हांगा घडोवन हाडलेलो आसा. हांव जनतेक आव्हान करता की राजकारण हे खंय तरी राजकारण काय की चुकीचें न्ही, परंतु राजकारण करपी जर बरे विचारचे जाले जाल्यार तें राजकारण समाजाच्या देशाच्या उपयोगाक पडटा. सगळ्या तरुणांक परत एक आव्हान करता, तुम्ही यात हांगा तुमकां खूब संदी आसा भारतीय जनता पक्षाक आणि त्या संदीचो उपयोग करून तुम्ही आपापल्या वाठाराचे, आपापल्या मतदारसंघाचे, आपापल्या राज्याचे काम बरे रीतीन करू शकतात आणि लोकांक बरो दिलासो दिवंक शकतात. आणि अशें तेंचे यूथ सुद्धा बरे प्रमाणात तेंचे बरोबर जोडले गेले आसा. म्हाका दिसता आमी हे सगळे पळोवन म्हाका दिसलें की एका रॉय की आनी बाकीचे आमचे पंच आनी कावन्सिलर्स की आमी एक बरे कामा खातीर एक स्टेट फुडें व्हरपाक, आमचे डेव्हलपमेंट जावपाक आनी आमगे एक संदी आयिल्ली आसा आनी ही संदी आमी घेवची आनी हे स्टेट BJP शिवाय प्रवेश करपाक शकना. And BJP is the right choice, and that is why we took a decision. Party every time have done allegation on Roy regarding the drug. ते हे तुम्ही तुमच्याकडे पळय, रॉय कितले तरी रॉय आसात, तोच रॉय म्हणून रॉय रवी नाईक. आम्ही आमच्या तुम्हाला सिंगल एक दीस तरी दाखय काय हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष पयलींचो आसा. हांव जनरल सेक्रेटरी फॉर लास्ट 7 years. आता हांव 6 महिने झाले. एक दीस तरी रॉय रवी नाईक हांव स्पेसिफिक सांगता. आता तू खंयच्या रॉयचे, कारण रॉय खूप आसतले, तुम्ही म्हाका स्पेसिफिक दाखयात, हांव उत्तर दिता. म्हजी पार्टी हांव कॉन्फिडेंटली सांगता की म्हज्या पार्टीन रॉय रवी नाईक स्पेसिफिक सांगता, रॉय रवी नाईक हाचेर केन्नाच एलिगेशन करूं ना. तुमचे कडेन जर आसत डेफिनेटली दाखयात, हांव उलयतां.